माधवी सरदेसाईच्या पुण्यतिथी सुवाळ्यान कोकणीच्या फुडाराचे दिकेन आनीक एक पावल घालपाची उर्बा दिल्या। सगळ्या विमानतळांचेर थळाव्या भाषांतल्यान जत्राय दिवची अशें केंद्र सरकारान जाहीर केला। तातूंत कोंकणी भाषेचोय आस्पाव आसा। देखून आता दाबोळी विमानतळार कोंकणींतल्यान जत्राय आयकपाक मेळटली। तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षान फाटीं पडिल्ले कांय विशय परतून मुखार व्हरपाचें थारायला। तातूंत जानेवारी मेरेन कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षाच्या नेमणुकेचोय विशय आसा। भाषातज्ञ आणि कोंकणी लेखक माधवी सरदेसाईच्या चौथ्या पुण्यतिथी सुवाळ्या दिसा मडगांवच्या एका चौकाक तिचें नाव दिलें। ह्या सुवाळ्यांत उलयतना तिचो व्हडलो भाव आणि गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान माधवी सरदेसाईची एक याद सांगली। विमानांत कोंकणींतल्यान चत्राय दिनात अशी खंत तिणें ताचे लागीं उक्तायिल्ली। हो विशय हातांत घेयात। कोंकणींतल्यान चत्राय न दिवपी एअरलायन्स कंपन्यांची विमान सेवा बंद करात, विजयान पार्टीच्या युवकांक सुचोवणी दिली। जेन्ना ताका लास्ट आमी मुंबयच्यान हाडलें तेन्ना भितर सरतना म्हाका मेळ्ळें शी हांव ताका हें घेवन गेल्लो व्हीलचेर नाल्यार कितें सगळे काजिनोचे बोर्ड आनी विमान देंवता तेन्ना कोंकणी खंयच ना म्हणून। सो म्हाका दिसता गोवा यूथ फॉरवर्डान ती हें घेवपाची गरज आहा की गोंयांत जेन्ना विमान देंवता तेन्ना तर कोंकणीन अनाउन्समेंट जायना जाल्यार ह्यो सगळ्यो एअरलायन बिल्लायन बंद उडोवंक जाय। हे विशीं ट्वीट करून तशेंच गोवा 365 दिल्ले बातमेचेर मंत्री विजयान प्रतिक्रिया नोंदयल्ली। ताचे सुचोवणे उपरांत नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभून आपली प्रतिक्रिया दिल्ली। विमान देंवतना कोंकणींतल्यान चत्राय दिवपाच्या विशयाचेर न्हय तर सगळ्याच विमानतळाचेर थळाव्या भाशांनी चत्राय करपाचेर हाजे पयलीं एक डायरेक्टिव्ह इश्यू केल्लो की सगळ्यो जाहिरात्यो कोंकणींतल्यान दिवच्यो म्हण। तें जर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट माहिती खातें जर कन्न जर जायत जाल्यार ताजेरय बी आमी हाजे मुखार कारवाई करतले। तिसरी गजाल कांय जाणांनी खास करून काँग्रेस पक्षान रेकअप केल्लो इश्यू ऑफ कोंकणी अकादेमीच्या अध्यक्षपदा बद्दलचो तो इश्यूय बी आमी लावन धरला। एक सुटेबल कॅन्डिडेट ह्या हाजे खातीर तसो सोदून मेळना, पण आय थिंक नाव देर वूड बी अ कन्सेन्सस आनीक एक ह्या जानेवारी फुडल्या वर्साच्या सुरवातेक हो विशय बी निकाली वतलो। मंत्री सुरेश प्रभूच्या ह्या निर्णयाक गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो प्रशांत नायकान येवकार दिला। तेच बरोबर फुडल्या म्हयन्या मेरेन कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षाची नेमणूक करून कोंकणी दिसाळ्यांक सरकारी जायराती दिवच्यो अशें ताणें मागलां। हाचे फुडें ते जायते विशय लावन धरतले अशें ताणें सांगलें। नेमके खंयचे विशय ते मात ताणें सांगले ना। बरें, तुमी एज अ भाशा आनी हेज्या खातीर कितें विशय घेतलेलो आसा हो बिसायड दीस एअरपोर्ट अनाउन्सिंग एअरपोर्ट? हय, आतां कितें विशय घेतलेलो आसा सद्या? ते घेतलेलो आसा म्हणजे ते आनी सांगतले न्हू, ते अजून एक्सप्रेस काय करना फक्त एअरपोर्टाचो घेतलो? हय, एअरपोर्टार घेतलो। दुसरो आतां येवपाचें आहा कितें आसलें कोणाचेय प्रॉब्लम ठिकाणी आमचे गोंयकारपण तेंच्यांनी सद्या आमकां येवन मेळचें, वी वील सॉर्ट आउट द इश्यू। दुसरें आनी कितें घेवपाचे प्रयत्न विचार चल्ला ते सद्या सांगू शकना। गोवा फॉरवर्डान घेतिल्ल्या फुडाकाराक काँग्रेसीनय येवकार दिला। काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान ह्या वेळार कोंकणी अकादमीच्या विशयाचेर भाश्य केलें। एकदम बरें, आमी तेजो विरोध करूंकूच ना, पयलींय करूंक ना, हेजूय करिना, आमी तेचें स्वागत करता, अभिनंदन। पण हांवें कितें म्हटलां त्याच बरोबर खऱ्या अर्थान जर तुका कोंकणीचो मोग आहा जाल्यार तूं सगळे प्रश्न आसा न्हू ते सुटावे। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।